सरकार ज्या वेळाचेर उबरता जाता त्या वेळार साहजीक आसा, पण आतां हांव इतले आमी फिरतात, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट हांवें 40 मतदारसंघांत गेला आसतलो. पण तशें बारीक सारीक एखादें आसत, पूण खूब एग्रेसीव अशी एंटी इनकमची म्हाका खंय दिसूना. कारण काल हांव हांगा फिरतालो दिवचले, त्यामुळे संपूर्ण हातूंतल्यान एका मनशाचें आशिल्लें पर्सनल लेवलाचेर एंटी इनकमन्सी जी आसता पळय तिका ओवरकम करतलें संघटन हो एक उपाय आसा. आनी ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की बऱ्या तरेचें मतदान आमचो टार्गेट आसा की मोर दॅन 70% वोटींग हें गोंया भितर जावं जाय अशें आमचें प्लॅनिंग आसा. निवडून येतले सीट दोनूय, पण हे निवडून येता आसतना प्रत्येकाक दिसता की म्हज्या मतदारसंघात एक भरपूर लीड मेळची ही प्रत्येकाक दिसता. आनी त्यामुळे सगळेच जाण काम करतात. जर भरपूर लीड मेळ्ळी पण ते केवळ आमदारा मेळटा अशेंय ना. त्याचें क्रेडीट जें आसा तें पूर्णपणे मतदारसंघाक वता. त्यामुळे आमी कोणाकूच हें पळय हें तुजें टार्गेट तें टार्गेट अशें आमी कोणाक सांगूना. ते 8 आमदारां बरोबर त्यांचे मतदारूय येयले. तेंचें मतदान कितलें आयलां तें आतां येणाऱ्या निवडणुकीक डेफिनेटली कळटलें. म्हणजे आमकां आपापल्या मतदारसंघांत हे आमचे गेल्या वेळचें मतदान आसा. वाडलें आसत जाल्यार डेफिनेटली तेंचें मतदान तेंच्या बरोबर आयलें अशें जातलें. तुम्ही ट्रॅक धरतले. म्हज्या पेक्षा तांकां चड दिसता न्ही, काळजी आसा. कारण ताका परत 2027च्या निवडणुकीक निवडून येवपाक जाय सगळ्याच जाणांक. आनी त्यामुळे प्रत्येक जाण आपलो ट्रॅक रिकॉर्ड दवरतले. 2027 दी स्टेट असेंब्ली जनरल इलेक्शन जातलें तेन्ना ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाचो आमदारांचो परफॉर्मन्स वा ते इच्छूक उमेदवाराचो परफॉर्मन्स कावंट करतले. ना, कशें आसता पळय, लोकसभा निवडणूक वेगळी आनी विधानसभा वेगळी. त्यामुळे विधानसभेचो ह्या क्रायटेरियन लोकसभा ठरता अशें ना. त्या वेळाचेर कितें सिच्युएशन जातलें त्या सिच्युएशनाच्या आधाराचेर शेवटच्या 6 म्हयन्याच्या आधाराचेर ताचेर फुडलें त्या आमदाराचें भवितव्य ठरतलें. जिखून येवपाची ताची कुवत आसत, बाकीचे कॅपेसिटी हें तेन्ना ठरता. आजच्या निवडणुकी भितर फुडलें जालें पक्की अशें केन्ना जावंक शकना. कारण तें वेगळें आनी ती निवडणूक वेगळी आसा.